पर्सनल. सभापती महाशय, माझ्या नदरेत आयला की सध्याच्या रिक्रुटमेंट रुल्स प्रमाण खाजगी आस्थापनांतल्या अनुभव प्रमाणपत्र आसपाक गरजेचो असल्या कारणान तशेंच कांय खाजगी आस्थापनांत अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र दिवपाची पात्र नासल्यान कांय उमेदवारांक LDC पदा खातीर अर्ज करपाक मेळना. गोंयच्या तरणाट्यांचो हो विशय सुटावो करपा खातीर हांव रिक्रुटमेंट रूल भितर बदल करून सगळे उमेदवार ज्यांच्या कडेन खाजगी क्षेत्रांतलो 1 वर्सा वा चड अनुभव आसा ताका सरकारी नोकऱ्या खातीर अर्ज करपाक पात्र करपाचें प्रायोजन करतलो. Speaker sir, I proposed to take this massive exercise of revision of the recruitment rule of the various posts in the government with the latest advance in educational course and the various new degree offered by educational institutions. A national level institutions will be engaged to recommend the suggestions for bringing out reform in administrations and delivery. सभापती महाशय, प्रशासना भितर शिस्तबद्धता हाडप आणि सरकारी खाती तशीच महामंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता हाडपाच्या नदरेत CA, CS आणि कॉस्ट अकाउंटंट्स हांच्या केंद्रीय संस्थांनी थारायल्ल्या शुल्कानुसार तांचे एम्पॅनलमेंट करपाचो प्रस्ताव दवरता. मिशन कर्मयोगी. सभापती महोदय, आर्थीक वर्ष 25-26 सावन मिशन कर्मयोगी ह्या योजने खाला दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करपा खातीर दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याक आयगॉट कर्मयोगी हाचेर कमीत कमी एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम करचो पडटलो, जो कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या मूल्यांकन करपा खातीर त्याचा अपराध नमूद करपाचे गरजेचे आसतले. GHRDC. सभापती महाशय, आणि 4000 नवे कर्मचारी घेऊन GHRDC वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी स्थानिक मनीसबळाचो वापर विस्तार करतले. To promote Goan security guard in the private sector, the scope of the GHRDC will be expanded to cater to private sector. Such guard will be the paid remuneration at par with the GHRDC rates with the contributions from the government. त्या भायर निर्धारित वर्सा काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे बोनस, मॅटर्निटी लीव, फी रिएम्बर्समेंट फॉर ग्रॅज्युएशन अशा प्रकारचे सगळे लाभ मेळटले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सभापती महाशय, सरकारात पारदर्शकता तरेन नोकर भरती करपाच्या नदरेन माझ्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन केला. या निर्णयाचे सगळ्यांनी स्वागत केला. ही भरती प्रक्रिया अशीच पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आधारित पद्धतीन चालू दवरून याफुडें सगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकर भरती कंपल्सरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमांतल्यान फास्ट ट्रॅक पद्धतीत जातली. गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. सभापती महाशय, गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशना खातीर 15 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. GPSCचे नव्या प्रशस्त इमारतीत स्थलांतरण करपाचो आमचो आवेश आसा. प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशन. सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशना खातीर 54 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. CM फेलोशिप प्रोग्राम. सभापती महोदय, गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मानसिकता वाडपा खातीर हांव गोंयांतल्या मल्टीनॅशनल कंपनींतल्या रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट विभागात काम करपी गोंयांतल्या लोकां खातीर CM फेलोशिप स्कीम वाडोवपाचो प्रस्ताव दवरता. ह्या येवजणे खातीर कंपनीत रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट डिव्हिजन नियुक्त केल्ल्या गोंयच्या इंटर्नच्या स्टायफंडाचो कांय भाग सरकार फारीक करतले. त्या खातीर 4 कोटी रुपयाची तरतूद करता.